जोड एक संस्कार जाला म्हणतात उपनयन. उपनयन नयन म्हणल्यार रिते दोळो. उप म्हणल्यार सामिप्यम. लग्गी दोळ्या लग्गी घेंपा इतिगी दोळ्या लग्गी म्हणल्यार गंगायाम घोषः. गंगेन घर घेंपा. गंगेन घर मंदू जत्व कोणे मंदिले हांवें गंगेन भितर घर आतांच रे कसन कीची इथे असं गंगेन तुवें असं उतराकाशींत असं कसन की फ्लॉटिंग घर जाल्यार ते रब्बू जायना स्थिर रब्बना. ओरिजिनल म्हणल्यार गंगेन घर म्हणल्यार व्हरता ते गंगाया तीरे. गंगे तीरार घर. गंगे तीरार घर म्हणल्यार व्हरता ते मिगेन घर आसा मंगळूर आसा मणेगुडेन घर आसा कसन पा गंगे तीरार घर म्हणल्यार गंगे तीरार घर म्हणल्यार परम पवित्र घर. तीर जावन आशिल्ले गंगेक लागींच मिगेन घर. तसन पावन इत्या गंगा गंगादियो ब्रूयात. गंग गंग म्हणून सांगितल्या पुरो खंय योजना नाम शतान्यपी. गंगे म्हणून हांव सांगितल्यार शत शत केलं जन्म जन्मांतर पाप सर्त खंय सांगता ती म्हणटा ती आमगेलें धर्मशास्त्र. कसन म्हळ्यार गंगे उद्द आपिल्ल्यारच मू गंगे वाय ऐकिल्यारच खंय आमगेन सर्व जिवनांत न पाप केले नश्ट जात खंय. तशी पावन आमी विशयांतर गेले न्हय. गंगायाम घोषः गंगे तशीची दोळ्या लग्गी म्हूण उपनयन इत्ती दोळ्या लग्गी. दोळ आसूची त्याग आमकां दोळ्या शब्द व्हरता ते ज्ञान. ज्ञानेंद्रिय म्हण आसा पंच ज्ञानेंद्रिय. जीभ कर्मेंद्रिय वे ज्ञानेंद्रिय वे इथे रूच पळोवची. कान आयकूच. घ्राण हे पुरा ज्ञानेंद्रिय. तशी दोळो आसतील इंद्रियां पैकी श्रेष्ठ इंद्रिय खंयचे दोळो म्हण सांगतात. ज्ञान देवान ही सृश्टी केल्या. ही सृश्टी केलेली सर्वेय पळोवचें कोणें हे दोळ्यांनी. दोळ्याक तितलें प्राधान्य ही चर्च ड्रेसीन खेळपा ट्रेनार वतस की ट्रेनार वतसूचे ना ते प्रबंजा भार पळयतस खंय ते उडकी मारतस खंय हात वाजीत खंय पाय वाजीत खंय पुरा करतस लागीं बसलेलें न्ही इथे हेचेर समना मैं आवज कसने उरले ना बापूस कसने उरले ना हेचेर कसन करतस बुद्धी नतीन म्हण की करतस निमगीन घे आवज तुमी ती आतां राब्बे ना ती तो चेरडू पिश्या म्हण की करतस मू तावळ सांगीन घे आवज बापसून हे चेरडाक दोळवरक्यान दोळप दिसनी आशिल्लें आतां ऑपरेशन जावन हॉस्पिटलांतून भायर हाडतस ही सृश्टी पळयतस तो सृश्टी पळोवन इदोळवरक्यान काळूक आशिल्लो पळोवन संतोश पामतस सांगिल तत्व की दोळ म्हणल्यार तितून परम पवित्र जावन आशिल्लें ज्ञानेंद्रिय सांगतात ताजे लागीं अंग ज्ञान म्हळ्यार देवाल ज्ञान नयन म्हळ्यार थंय देव म्हूण काडटा